नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल गजाली आयज जावपाच्यो आसा. बरें, आमचे गोंयान आमी काजुले खूब पळयतात न्ही. म्हळ्यार काजुल्यांची एक खासियत आसा की ते सगळे कडेन उजवाड फाकयता, आपले भोंवतणी उजवाड फाकयता. आनी अशे काजुले आमचे हे देशभरान आसा, आमचे गोंयचे अशे एक मानेस्त आसा जे गोंयच्या भायर रावन सुद्दां गोंया खातीर काम करता किंवा तांकां गोंयची एक व्हडविकाय आसता, गोंयचे भाशेची कोंकणीची एक व्हडविकाय आसता आनी त्याच व्हडविकायेन ते आमच्या गोंया खातीर खूब कितें करतात. अशेच एक व्यक्ती आमच्या वांगडा आसा जे आमचे गोंयचे अशे एक सुपूत जांच्यांनी गोंयच्या भायर रावन गोंया खातीर जाता तितले कंट्रिब्यूट करपाचो प्रयत्न आमच्या भाशे खातीर, आमच्या ह्या गोंय खातीर बरें दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ते म्हळ्यार सायमन डिसिल्वा बाब आमच्या बरोबर आसा. सर, येवकार तुमकां आनी नमस्कार तुमच्या सगळ्यान पयलीं. थँक्यू. तुमी स्पेशली आयज गोंयान आयिल्ले आसा एका समिटा खातीर. होच चान्स घेवन आमी तुमचे कडेन उलयता आनी कटार हांगासर तुमी रावतात अँड कटाराक तांचे ते काम करता आसतनाच सद्या ते प्रेजिडेंट गोवन वेलफेअर असोसिएशन दोहा कटार प्रेजिडेंट आसा ह्या संस्थेचे ते. तशेंच प्रेजिडेंट NRI ग्लोबल गोवा अँड चेंबर ऑफ कॉमर्स. सो खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कारण दोनी जी संस्था आसा ती तितलीच म्हत्वाची आसा इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स. दोनूय ही म्हत्वाची खाती म्हणपाक शकता कारण तातूंतसूनच खूब रेवेन्यू जनरेट जाता आनी एक सोशल कामूय जाता. सद्या तुमी काम करता आसतना गोंयची याद येना तुमकां चड? ऑफकोर्स गोंयची याद येता, ताका लागून गोवा सदांच आमच्या काळजांत आसा, मनांत आसा, आमच्या विचारांत आसा. आनीक उठ्ठा बसतना आमकां गोंयकारपण हेंच दिसता. कित्याक म्हणजे आमी म्हटलें गोंय म्हटलें काय शीत कडी आनी नुस्तें म्हणटा. तो स्वाद थंय आसता तुमकां, मेळटा केन्नाय? तो आमचे बायल घरखाने त्यो स्वाद हांगासर मसाला बी व्हरून सगळो तो स्वाद आमी ताजो दवरतात. अजुनूय इतलेंच न्हय, आमचें कल्चर ट्रेडिशनूय बी आमी अशें ऑर्गनायजेशन आहा तशें आमी तेंवूय जिवें दवरतात. आनीक म्हाका दिसता आमचे परदेसांत लोक आसा ते तांचें धान मन काडी चड गोंयचे लँग्वेजीचेर, कल्चर ट्रेडिशन ताचेर चड आटापलेलें आसा. तांकां सदांच गोंयचो मोग आसा. बरोबर. आनी ते आमी थंय कार्यावळी करतना आमकां दिसता कितलो तांकां कल्चरल प्रोग्राम आसा वो सोशल प्रोग्राम कसलोय जाता जाल्यार ते सॅक्रिफायस करून थंयसर हाजीर जातात आनी ताचो सपोर्ट आसता. ओके, हे सगळे प्रोग्राम तुमी थंय गेल्या उपरांत सुरू जाले, बट आय वॉन्ट टू टेल पीपल की स्कुलींग तुमचें स्कूल आनी कॉलेज हे गोंयानूच जाली. तुमी खंयच्या स्कुलांतल्यान खंय रावताले तुमी गोंयान? हांव सांज देरियल एंड आय एम प्राउड टू से दॅट आय एम स्टुडंट ऑफ सेंट रिटाज हाय स्कूल, एक्स स्टुडंट. आनी आमचे स्टुडंटाचें आमचें युनियनूय आसा. आमचे 2 वर्सां काल एक बरो फर्स्ट टायम प्रोग्राम जाल्लो. सगळे हेडमास्टर्स, टिचर्स, students, ex-students. Very nice program, and I am proud to say that I am St. Rita's High School, Mayana Kurtari School. And college? College, Damodar, and then Choglis. Okay. And after my graduation, I landed to Qatar. Before that, अशें आतां कितें आसा, एक सोशली कनेक्ट रावपाक सुद्दां तुमकां कॉलेजीन किंवा स्कुलान अश्यो कांय गोश्टी पळोवच्यो पडटा किंवा पळयल्ल्यो आसता. आनी ह्यो गोश्टी पळयता आसतना चडशे भुरगे आय डोंट नो, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपिरियन्स मस्ती करतात आनी मागीर सोशल फिल्डानूय येता बिकॉज यू आर डुईंग लॉट ऑफ वर्क इन सोशल फिल्ड. हांव हो प्रश्न विचारता. स्कूल लायफ, कॉलेज लायफ कशी गेल्ली इन गोवा? स्कूल लायफ, कॉलेज लायफ, हांव पयलोसान एक्टीव. आय लायक डान्सिंग. आय एम अ गुड डान्सर वन्स अपॉन अ टायम. कभी हाँ कभी ना मूवी चयल्यार तुका शाहरुख खानार भाव नाचतो दिसतलो सायड डान्सर. अच्छा, ओके. Deepak Tijeri, all we were dancing together. And I was president of JCS. I was very much involved in parish council. So मुगे पहिले cultural first program म्हटलो आमच्या गांवांत डान्स केन्ना जावंक ना. So in aid of our church, आमी एक डान्स केल्लो parish councilaran. So that was a key for me to approach industries. कित्याक आमच्या गांवांत थोडी इंडस्ट्रीज आसली. So sponsorship घेवन हांवें तो फर्स्ट प्रोग्राम ल्हान आसतना. So that was a boost or key maybe
gave my tempo running, and till today, that tempo is burning. आफ्टर दॅट कतार वचपाची संद कशी कितें मेळ्ळी बिकॉज ऑफ जॉब ऑर एनी No, my dad was in Qatar. म्हजो बापूय आसलो. सो ताणें म्हाका थंय व्हेलो आनी रोखडोच म्हाका जॉब मेळ्ळो. बट सडन चेंज आशिल्लो फ्रॉम गोवा टू कटार कारण फूल एक कारण गोंयचे एक अशें आसा की गोंयांत रावतना आपुलकी अशी आसता सो थंय पावल्या उपरांत एक सडन चेंज दिसतालो तुमकां तेन्ना? थोड्या म्हयन्यांनी म्हाका सोडून वचचें अशें दिसलें. खंय पावलो आनी कितें कांय ना, तुवें खुद तुजें रांदूंक जाय आनी आय डोंट नो एनीथींग दॅट. सो आय फेल्ट इट आय शूड क्विट. बट आफ्टर 2 years and every month you get salary, then those reals keeps you. So and now Qatar is my second home. I like it. I born there, made my life, made my family, and whatever I am today, I should thank the government of Qatar and also the government of Goa. Also you said you like dancing, so you must be liking to act in theatre also. I did to some point of time, whatever part-time theatre kit metal I used to put petrol to my motorbike. In Goa? Yeah, Goa. Acha. And after that in Qatar? Qatar, I did some time acting because I'm one act play competition जाताले. हां. So तेन्ना आमी one act play competition thing करप, acting करप. So all that that bond we still till today continue there. Exactly. Last time we met in Kuwait, तुम्ही कातार म्हणिल्ले. ना हांवें कांतार म्हणूना बट आय लॅड अ डेलिगेशन मिन्स काटार रिप्रेझेंट हांव सिंगरांक गेल्लो. ओके ओके बट अशे तरेचे प्रोग्राम्स म्हाका दिसता त्या सायडीक खूब जातात. बरो रिस्पॉन्स मेळटा आतां कारण खूब गोंयकार एकी कडेन येवपाक पळयतात, एक संद पळयतात. त्या टायमार कितें मनान आसता की बाबा गोंयकारांक एकठांय हाडप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट? या कसलोय कार्य कर तूं करता जाल्यार आमकां आनी थिंग कांय आसना न्हू. बरोबर. वर्क होम वर्क एंड फॅमिली. सो असली केन्ना कार्यार विकेंडा जाय जाल्यार आमी सगळे वी आर वेटिंग फॉर इट आनी आमगे युनिफिकेशन जाता, सगळे लोक येता. सो वी गेट टू नेटवर्क आवर पीपल आनी दॅट वे अशें करून फंक्शन आसल्यार सगळ्यांक बारबो येवपाक मेळटा. एनी कल्चरल सोशल एक्टिविटी युनायट्स गोवन्स टुगेदर and that is a very important thing, and I could see it happens most of the Gulf countries, and now recently I have been seeing in Europe and the US, Canada, France. So आमगे गोंयकाराचे प्रोग्राम आतां आख्या संवसाराक शिंपडटात. हांव पळोवंक बरें दिसता. सर एक गोश्ट आमी पळयल्या की गोंयकारांक एक बऱ्या तरेचो मान त्या सायडीक आसता कारण दे लूक अस एज अ लायक अ गूड सिटीजन, एक वेल रिस्पेक्टेड सिटीजन्स अशें पळयता. वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स इन कटार? सी गोंयकार सगळ्याक लोक जाणा कशें ते. इफ यू गो टू सी हिस्ट्री ऑल्सो, पयलीं आमगेले शेक्स बी आहाय थिंगा व्हड व्हड घरांनी आमगे गोंयकार आसताले कामां बिकॉज गोंयकार कॅन बी ट्रस्टेड इजिली एंड इट्स अ वेल नोन फॅक्ट ग्लोबली. गोंयकार सुशेगाद खरें पूण हॉनेस्ट, ट्रस्टवर्दी. सो that among Goans has known globally by other people. So other nations know गोंयकार म्हळ्यार एक बरें हॉनेस्ट म्हूण. And that we should be proud of our own nature as a Goan. We are trust, anybody can trust us easily. And these are Goans. सो हे सगळे एक इन कुवेट आमी पळयल्लो की एवरी संडे दे कम टुगेदर, ऑल द गोवन जे इतले रावता ते येता, फुटबॉल खेळटा, मॅची करता, तियात्र घालता. कटारातूय सेम आसता तशें? हय, कटार पयले 85 बी त्या टायमार जायते फुटबॉल चालू आहले, जायतो तें. मागीर हालींच्या टायमार मातशें आमच्या भुरग्यांक प्रॅक्टीस करूंक स्टेडियम मातशें मेळपाक हें जाता. सो भुरगे सर्टन ग्रूप भुरगे आजून खेळटाय पूण स्पोर्ट्स मातशें स्लो जाला. बट Qatar is going to have a 2022 big sport event. क्या बात Yeah, that is there. सो आणि एक खूब इम्पॉर्टंट अशी गजाल आसा सर, जे आयज ह्या प्रोग्रामाचे थ्रू आमी लोकां कडेन पावोवपाक सोदता. आमच्या गोंयांत जायते इव्हेंट जाता. वर्ल्ड कोंकणी डे म्हणा, वर्ल्ड गोवा कोंकणी डे, गोवा डे सुद्दां जाता. इन कटार, दुबय और कटार तुमी इव्हेंट करता वर्ल्ड गोवा डे. कितें आसा हो इव्हेंट? ओके,
आमगे organization Goan Welfare Association. Actually, आमचो signature event is annual May Queen Ball. And next year it will be 20th annual May Queen Ball, 20 years. And this year we are celebrating 20 years of establishment. अच्छा, ह्या संस्थेक 20 वर्सां झाली 20 वर्सां झाली under the same president. 20 वर्सां सेम प्रेजिडेंट. वाव. आय थिंक ही आमच्या गोंयकारांन याद दवरपा सारकी गजाल आसा. आमच्या गोंयान संस्थात म्हाका दिसता 5 ते 6 वर्सां चलता आनी अशी एक संस्था हांगासर आसा जी 20 वर्सां आसा आनी ते 20 वर्सां एकच प्रेजिडेंट आसा. सर, हेड्स ऑफ टू यू. म्हाका दिसता तुमी खूब बऱ्या तरेन सांबाळून दवरले आसतले सगळ्या लोकांक. 20 इयर्स सगळे जाण एकी कडेन. कशें पॉसिबल आशिल्लें? फर्स्ट क्वेश्चन तुमकां. See, 2001 आमी केलें. आमचे ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स गॉट टुगेदर जालें. मागीर आमी कितें तरी प्रोग्राम करपा मागीर 2001 आमी मे क्वीन बॉल म्हूण केलो. We took one minister from Goa. We took ambassador from India, Indian ambassador to Qatar. We took a parish priest of Catholic Church in Qatar. So we kept everything together and we put our first step to do that. So it was in 2001, and 2020 we are doing 20th annual May Queen Ball. And World Goa Day, now आमी आता 22nd November 2019 करतात. And World Goa Day is to remember our Konkani. On 20th August 1992, Konkani was included in the 8th schedule of the Indian Constitution, and we got official status for our Konkani language. So from that day onwards, people from all over the world, as per their convenience, they take one day after 20th August and they celebrate World Goa Day to commemorate Konkani official status. So we are also doing the same thing to remember our Konkani language. And this year, we are so fortunate, proud, and happy that our Chief Minister, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, young, dynamic, energetic, visionary, and just like celebrity, handsome, is going to be the chief guest. अरे वाह, क्या बात है. So this will Not be only that, the culture is coming together. Portuguese ambassador to Qatar, Ricardo Pracana, is also going to be the guest of honor. So these two different cultural having some earlier bond coming together on one platform on 22nd of November to celebrate World Goa Day, Konkani Day. Of course, our Indian ambassador P. Kumaran, His Excellency P. Kumaran is also going to be there as a guest of honor. So it is a great privilege for us. We are also proud because we are celebrating 20 years of establishment. And at the same time, all the GCC countries, Goans, whoever there, they are coming as a participant or guest. We have Goans first time coming from Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Muscat, Dubai, Bahrain, and of course Goa. And we have a live band from Goa, and these people are going to perform. So it will be a big World Goa Day this time. And हे पावटी आमचो गोवा डेयाचो हेतू आमची भुरगीं आमचो फुडार. क्या बात आहे. सो हे म्हाका दिसता गोंयकाराच्या काळजान आमी सदांच उलयता की आमची भुरगीं खूब कितें करपाक शकता आनी तोच आमचो ह्या वर्साचो थीम ह्या वर्सा दवरलेलो आसा. सर, वर्ल्ड गोवा डे तुमी सांगले की ह्या वर्सा कितें जावपाचें आसा तें, बट हिस्ट्री जर विचारपाची जाली जाल्यार तुमी केन्नाच्यान सुरू केल्ले वर्ल्ड गोवा डे? सी, वर्ल्ड गोवा डे हाचो मेन कन्व्हेनर कोऑर्डिनेटर बादशाह पिराय आसा. ताचें नांव रॅनी बरेटो. He is based in UK, and it is his vision. He networked with all the organizations around the world. Connect Conan, he was giving push, and we started in 2003. And our first World Goa Day, we launched Konkani course to teach those people who got married to different nationality Goans. So those people can learn Konkani. Students, they hardly speak Konkani outside Goa. For them also. So we launched Konkani teaching course in 2003. Yeah, but the response was not that because of due to various reasons. It will take a long time. We better avoid that. So that was our first World Goa Day. Yeah, we launched
Konkani course, and I collected dictionaries and all that. I myself, I'm very good in Devanagari and Roman Konkani. अच्छा ओके Yeah, I was highest marks in school time अरे वाह for Konkani. So I myself wanted to teach, and then I took some help from our friends. So we were all ready, and we launched that. So that was a initiative for the first World Goa Day that we did in Qatar. So how was the response first time when you did this Response event? was good, but then again premises and convenience for the people. That is always happens outside world when people only go for economic reason. बरोबर आणि सगळ्या कंट्रीतल्यान येवप Yeah. That is because people have church commitment, work commitment, family commitment. So, but one to one we did some private houses like that. अच्छा But a common place we did not succeed. Difficult. Because a lot of things are involved. Personal commitment, then family commitment, work commitment. So everything is, you have to adjust accordingly. So, but still, some people they contact, and then some material I give them personally. Then they go through, they learn. That is the thing. सो बट हे पहिलो वर्स आणि त्याच्या नंतर आयज इतली वर्सां Continue. Then henceforth continue. सो वॉट मेक्स यू टू डू दीस लायक एक बूस्ट जाय पडटा की बाबा ना आमी स्टॉप करया नाका रिस्पॉन्स मेळटलो Now this year कितें जाता, for us also to believe it is difficult that we completed 20 years. And 20 years, and our Honorable Chief Minister accepted our invitation to come and grace this occasion. And I think Chief Minister, after taking over as a head of state, this will be his first visit outside India. I feel that. Exactly. Yeah, so it's a big proud moment. It will go in our history as well, Goans who are in Qatar. So we proudly are going to say that this event is going to be one of the remarkable one. And Nata me Vibrant Goa Convention akailat. With me, there are 11 Indian powerful businessmen attending that. And there is Qatar ambassador to India is also there. Another top industrialist, Qatari, is also there. So this impact of Vibrant Goa has made a big noise globally. So, and under the dynamic leadership of Dr. Pramod Sawant, and the way yesterday there was a response for him, and it's amazing. It's amazing. Makes Goans proud. Yeah. अगेन सर लास्ट इयर सुद्धा किंवा ताच्या पयलीं सुद्धा जायते गेस्ट आयले आसतले फ्रॉम गोवा फ्रॉम इंडिया टू दीस इव्हेंट एक प्रश्न हो घेवच्या पयलीं जे आतां टीव्हीचेर पळयता आसतले तुमकां तांच्या तकलेन एक क्वेश्चन आसतलो की तुमी जॉन डिसेल्वा सारके थोडे दिसता म्हणून सो हांव पयलीं क्लियर करपाक सोदता जॉन डिसेल्वाचे भाव अँड ही इज इन कतार ते बऱ्या तरेन सोशल वर्कूय करता हेज्या बद्दल आमी उलयले सो जॉन सरूय आयला आसतलो खुबशे फावटी सर हांव हॉटेलान चॅक इन जाताना एक भुरगो आयलो सर तूं जॉन डिसेल्वाचो भाव हांवें म्हणलें ना तो म्हजो So this World Goa Day, म्हज्या भावाचे जॉन डिसेल्वाचे हांवें तियात्रूय व्हेला थंय so he was also part of one of the World Goa Day there. And my friend Mr. Luizin Falero, ex-Chief Minister of Goa, he attends May Queen Ball every time. Most of the time is there, and World Goa Day also he is one of the witness, and he has seen how we perform during this World Goa Day. He has been there many times. सो कितल्यो कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता सर टोटल अंदाज ह्या वर्सा They are all the GCC countries. All the GCC countries. Okay, and Goa. Okay. Yeah. Of course, I have some people now, they want to participate from UK and Canada, but I think we already framed the program and slot and all. That is always next time. Next time, and you can make bigger next time, more bigger than this. Exactly. By God's grace. Yeah. सो ह्या वर्सा 22 नोव्हेंबराक जावपाचो आसा हो इव्हेंट सो मुजरत जर गोंयच्यानूय आमचे जायते लोक वचपाचे आसा सो वचात आमचे गोंयकार ज्याख्या ह्या संवसारान रावता तांच्या तर्फे आमच्या गोंया खातीर एक बरो मोठो इव्हेंट वन ऑफ द बिगस्ट इव्हेंट गोवा इव्हेंट इन एंटायर वर्ल्ड म्हणपाक शकता असो एक थंय जावपाचो तो आसा सर रिगार्डींग जे परदेशांत रावतात आमचे गोंयकार आय कम टू द नेक्स्ट पॉयंट कारण जायते फावटी ते परत चडशे फावटी गोंयान खूब कमी पावता बट तांकां गोंय खबर आसा कितें तें बट तांच्या भुरग्यांक परत हाडून गोंय दाखोवपाची गरज आसा तुमकां हाजेर कितें दिसता
हो एक बीग क्वेश्चन मार्क नाव कित्याक आमचे भुरगे दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देर एंड पेरंट्स आमचे जाय जाण घरान कोंकणी बी उलयतात तरी पूण टू कोप अप विथ दॅट भुरग्यांक आगड लागता आमचें कल्चर आनीक आय एम शुअर गोवा गव्हर्मेंट हॅज नीड टू डू समथींग मोर टू bring back all these people who are outside because these are the talents बरोबर developing other nations and why not our own small state of Goa because they even been to NASA. So if these minds comes back to Goa, I think government is strictly and seriously give some thought to attract them, how they are trying to attract investment industries in Goa. एक्झॅक्टली So to bring sons of their own soil, also some attractive something government has to come up today or near future. So it's not easy because it will take some time, but nothing is impossible. बरोबर बरोबर ॲज अ गोवन कम्युनिटी गोंयचे लोक जेन्ना तुमी भायर वता इन कटार कोणी कोंकणी उलयल्या उपरांत एक बरें दिसता आसतलें सर हय एकदम बरें दिसता आनी गमता गोंयकार म्हूण रोखडाय कित्याक म्हाका एक इन्सिडेंट आहा हांव म्हज्या फ्रेंडा सांगाताक असो वयतालो बोरींग जातालें म्हणलें देन आय सॉ वन लेडी शी वॉज वॉकिंग दॅट सायड आय जस्ट फकाण केली जाणा फ्रेंड एश को मॅक्सिकन बाडयो बायल म्हणून तेची बरी आहाय आसतल्यो हिंगा न्हू म्हूण ओय रे बाबा म्हणून लागल्या आय रे देन वी हाव इच अदर वी बिकेम फ्रेंड्स बट ही एक कोंकणीची पावर आसा किंवा कोंकणीची ओळख खंयच्या लँग्वेजीची एक वळख आसा की लँग्वेज आमकां एकी कडेन हाडटा language unites पीपल and I appeal to all the expatriates living in different parts of the world उलोयात कोंकणी घरांत भुरग्यांशी कोंकणी तांकां तांचें कल्चर ट्रेडिशन माय पायचो मोग आनी गोंयचो मोग तांच्या काळजान रिगोवन तांकां एट्रॅक्ट करून पुट्टून कोंकणी आमची जिवी उरतली आनी आयज जायते प्रोग्राम कोंकणींतल्यान परदेसांनी जातात कास्ता पयलीं पूण आगोड जाताली पूण आतां इजी जावन आतां इवन लंडनाक बी सगल्याक कोंकणी 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 चोवपाक बरें दिसता आनी आतां भुरगीं यंग भुरगीं मुखार सरतात कोंकणी प्रोग्राम पार्टिसिपेट जावपाक आदीं हांव जाणा आमचो भाव तियात्र करता तेन्ना एक्टर एक्ट्रेसीस बी मेळोंक डिफिकल्ट जाताले नाव देर आर यंग टॅलंट्स व्हेरी गूड लुक्स जायत्या तियात्रांनी हांव पळयतां सिंगींग कंटेस्ट जाताय तातूंतूय हांव पळयतां आमची भुरगीं येतात कोंकणी प्रोग्रामाक एक म्हत्वाची उमेद आनी एक अशें तांकां मोटिवेट करूंक जाय आमी आनी तुमचे असल्यांनी तांकां केन्ना फोकस करून डेवलप यंग टॅलंट्स प्रमोट देम सो इट फील प्राऊड जेन्ना गोंयचो कॉमेडी किंग तुमचो भाव तेन्ना खूब बरें दिसता आसतलें खुबशे लोक सांगता आसतले न्ही की आय सॉ हीज फिल्म सॉ हीज तियात्र बरें दिसता आसतलें घरान आयकपाकूय सर न्ही हय तो ल्हानपणा पासून जॉन सराक आशिल्लें दिसता नाटकांत हय ल्हानपणाक बट ही वॉज नॉट अ कॉमेडियन तो नेगेटीव रोल वो सिरियस रोल करतालो बट ड्यू टू वॉट रिजन ही केम बट देर वॉज दॅट आर्ट दॅट कुड बी दॅट DNA एक्झॅक्टली सर तुमी म्हाका दिसता आमकां तुमची केन्ना केन्ना रोल पळोवपाक मेळपाक जाय इन तियात्र एंड आय नो तुमी डान्स करता कातारूय करता एक्टिंगूय करता सो खंयच्या तरी तियात्रान न्हेसतना कॉमेडी हांव सोशल फिल्डान करता सोशली दिलीप सर बरी कॉमेडी करता आमी एक तांचो आत्तां एक एग्जाम्पल जस्ट सुरू जावच्या पयलीं सुद्दां तांचो पळयला गूड सेन्स ऑफ टायमींग सो सर थँक्यू व्हेरी मच तुमी हांगासर आयले आमकां टायम दिलो स्पेशली तुमी स्पेशल समिटा खातीर आयिल्ले एंड तातल्या खातीर आमकां टायम दिलो एंड मागता की हो इव्हेंट वर्ल्ड गोवा डे सक्सेसफूल जावचो कारण आमची एक वळख आमची गोंयची वळख पुराय जगभर पातळटा हें आयकूनच आमकां बरें दिसता आनी एक मॅसेज लास्ट आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर तुमचे कडल्यान ह्या इव्हेंटाक येवपाक किंवा हे तुमी पळोवपाक कितें आसतलें सर हांव सगल्यांक अपील करतां जे आमचे काटार भाव भयणी आसा ते हो इव्हेंट हे टायम चुकय नाकात आमी जायतो हार्ड वर्क करतात बरो दिवंक आनी म्हणजे गोंयचे प्रोजेक्ट संवसाराक आनी गोंयांत कोंकणी उलोवयात कोंकणी भुरग्यांक शिकयात आनी गोंयचो मोग तांच्या काळजांत रिगोयात देव बरें करूं
थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुमकां परत एक फावट सांगता, आमचे जे गोंयचे जे असे मानेस्त आसा जे गोंयच्या भायर रावन गोंया खातीर किंवा गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर काम करतात, तांकां प्रुडंट आनी आयचे हे गजालीचे पूर्ण टीम करता सलाम. पळयत रावात प्रुडंट. थँक्यू.